जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धार्मीक म्हत्वय आसा, मात आता होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या। बाजारात नाल्लांचे दर आयकतकीच गिरायकांच्या कपळार आटयो पडटात। चवथी पयलीं बाजारात नाल्ल म्हारग जाल्लो, उपरांत चवथी वेळार कांय प्रमाणात नाल्ल सवाय जाल्ले। आता परत नाल्लांचो दर वाडला। एका नाल्ला फाटल्यान 10 ते 12 रुपया वाडल्यात। असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकांचेर परिणाम जाला। तातूंतच रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यानूय नाल्लांचे पीक कमी जाला, अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेन सांगले। सुरवाती पासूनच तशें हें जाल्लें आसा। पयलीं म्हणजे तापमान वाडलेलें, तेका लागून मोडी गळ्ळी, मोठ्या प्रमाणांत गळ्ळी, गरमी लागून। मागीर अती पावस जालो, पावसा लागून गळ्ळी। आतां हें अशें वर्सभर उरतलें, कंडिशन अशेंच उरतलें चालू, नाल्ल कमीच आसतलो। सगळ्याकूच जाला हें, पावस सगळ्याकूच लागला आनी गरमी वाडलेलीच आसा। म्हणजे पयलींचे तुलनेत आता भाटांनी कितले कमी जाले नाल्ल? नाल्ल लागीं 40% कमी जाला। 60% पीक मेळटा, 40% पीक लागीं गेला। म्हणजे पावसाचो आनी हेचो तापमान आनी पावस। आनी म्हाका एक सांग, सद्या नाल्ल कसो वाडला? कितले नाल्ला फाटल्यान कितले वाडले? नाल्ला फाटल्यान 10 रुपया ते 12 रुपया वाडल्या। म्हणजे हो सगळो हवामानाचो परिणाम? हय, सगळें हवामानाचो। म्हणजे आनीक थोडे दीस तरी अशेंच उरतलें, वर्सभर उरतलें। लागीं एक वर्स म्हणजे सारके 12 म्हयने वयता। एक हे भायर सरता पासून, फुलाच पासून 12 म्हयने जाय नाल्ल तयार जावपाक। 12 म्हयने वयतले सारके। म्हणजे आतां लागीं आतां 6 आनी मायज गेले, 8 म्हयने लागीं गेले। 8 म्हयने नाल्ल गेलो न्ही, 8 म्हयन्याचो असो सरळ हिशोब। म्हणजे 8 म्हयन्याची मोडी ऑलरेडी गळयली आहा। म्हणजे आतां जो फुल्ला आयज जे फुल्ला ते फुडल्या वर्सा ह्या टायमाक नाल्ल रेडी जावन मेळटा। त्या भायर बाकी आसा न्ही। आतां आमचे तुका जर दिता कितें जाल्यार आतां शेकडो मोठ्या प्रमाणांत लागला, शेकडो म्हणटा तो। कारण तो तयार जाल्लो नाल्ल खाता। नाल्ल तयार जाले, पूर्ण तयार जाल्या नंतर सुकल्या नंतर खाता। सुकल्या नंतर वयरूच खाता, झाडार होल मारता, बिराक करता, निव्वळ खाता, खोबरें अजिबात धरना। सध्या आडसारांकूय मागणी वाडल्या। आडसारां सगळीं भायल्या राज्यांतल्यान येतात, मात आडसारांक लागून नाल्लांची शॉर्टेज जावंक ना, अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेचें म्हणणें। आमचे टोल माड न्ही, ऊस माड, ते कोण आडसां तशी विशेष काडपाक वचना, एक लिमिटेडूच लोक काडटा। आडसार थंय चडशे मॅक्झिमम भायले येतली। म्हणजे आडसरांक लागून ना, आडसराक कांय प्रॉब्लेम ना। आडसराचे माड लोकांनी खूब केले न्ही। हांगा जरी करून नासले जाल्यार वयल्यान गोंयच्यान, कर्नाटकाच्यान, आंध्राच्यान आडसर खूब येता। गोंयचे कमी, गोंयचे लिमिटेडूच कोण काडटा ते। थोड्यांनी केला, आतां न्यू प्लांटेशन आसा तेणी केला, ते काडटा रेग्युलर। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।